सजे पवित्र बलिदान फिरगस लोकां खातीर आमी भेटयतना हे मीस दिता अर्गां जावन अनिशा अल्बुकर्क सांगत आस म्हणल्या उपकारांक अर्गां जावन मीस दिता लॅन्सी क्रास्ता 80व्या वर्साच्या जन्म दिसाच्या उडासाक ह्युबर्ट डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दिता लिटा डिसोजा रोनाल्ड पीटर फर्नांडीसच्या आत्म्याक मीस दिता कुटमादारा ह्या सर्व इराद्या खातीर म्हणटना युट्यूबाचेर सांगत आस डिवायन वर्ड टीव्ही हाचेर मीस भेटयतल्यांक सर्वांक आनी तांच्या कुटुंबाक सर्वीस देव राखून दी सांबाळून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक घरान मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या आस्मे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. क्रिस्त दई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो साद्या काळाचो 12वो आयतार आनी ह्या देव स्तुतेंत देवाचें उतर आमी आयकतना आमच्या जिवितांत जायते कश्ट दगदोणी पिडाशिडा सूख समजणी अशे विविध रितीचे वादळ उरचे आसा. हाका एका नाटकाच्या शिरोनामेकाल मिसाच्या कोपांत वादळ म्हणटात तशे कुटुंबांती जायते असली वादळ आमकां आमच्या जिवितांत उरतात. पूण आज प्रत्येक तरान सुम्याचेर विश्वास दवरलेल्या वेळार सुमी कशें हें वादळ थंड करता म्हणल्यार आमी आज प्रत्येक तरान आयकतल्या समजतल्या आनी आमकां ताच्या मार्फत प्रेरण लाभतले. जिणेंत कसलेय कश्ट येवं दी आनी ह्या वर्सांत आयिल्ले कश्ट सकट कश्टाच्या उक्ती म्हणून आमकां भोगूंक पुरो पूण तरी देव आमच्या सांगात आसा. देव आमकां बिलकुल सोडून घालिना. असले थोडे फावटी संकश्ट आमचेर येवंक सोडटा जावंक पुरो तातूंय आमकां विविध लिसांवां आसतलीं तरी आमचो विश्वास देवाचेर तरी चिंता मतीन दवरून हे मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटोवया. एक घडीभर आमच्या पातकाचो उण्यापणाचो उडास आमी काडया. नितळ काळजान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी आयती जावया. आमी पातकी म्हणून सांगया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सुसगुन्या वसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट हातून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुगे सदांच हांव पार मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची मागता बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व गडितांनी तूंचो तांच्या बऱ्या वावुरताय, तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्वेच्या एकपणान जे तेने राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जोबाच्या पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना सर्वेस्परान वादळा भितर तावन जोबाक जाप दिली. ताणें म्हळें, दर्यो गर्भांतलो फुटोवन भायर सरलो तेन्ना हांवें ताका कुपांची वस्त्रां करून अंकाराच्या फाड्यांनी रेवडायलो तेन्ना ताचे दारवटे कोणें धांपल्ले. उपरांत हांवें ताच्यो शिमो घाल्यो, ताची दारां बसोवन आडंबे घाले आनी म्हळें, हांगा पर्यंत ये, पूण फुडें येनाका. हांगा तुजी गर्विसुल्लां थांबतली. देवाचे उतर हे व्यापार कर आसा ते सर्वेस्पराची महाकार्या आणि सगोरांताची अद्भुतपणे आसा. सूर्य ताची आज्ञा झाली, वारे वादळ उठले, दर्याची लाटा उसांबळ झाली. गुंडयेक तीन देवली, असल्या कांतान तांची कूड सगली कांपली. सोम्याक तीन वासुया, कित्याक ताचो मोग ससना बाळटा. त्या आपल्या कांतांत सर्वेस्परा ताणें उलो मारलो आनी ताणें तांच्या अनवारांतले तांकां निवारले. ताणें वळू ताळ्यान वादळ थंड केले, दर्याची लाराईशा पडली. सोम्याक तीन वासुया, कित्याक ताचो मोग ससना बाळटा. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भाऊ भयणीनो, क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत. समेस मनशा पासत एकलो मेला जाल्यार सकडां मेल्यांत म्हण जाले. जियेतल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्हय, बगर आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो ताजे खातीर जियोवच्याक तो समेस्ता खातीर मेलो. देखून ह्या फुडां रक्त मासाचे स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिनाव. एक काळार क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टीन मोल बांदले आसा तरी आतां आमी तशें करिनाव. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तूं एक नवी रचना. परने तें गेले
आनी सगळे नवे जाला. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदे उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवा तांणी लोकांक दांड सोडलो आनी जेजूक मशव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगता हेर मचवेय आसले. तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें आनी लारां मचव्या भितर मारन मसवो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुंकणां सरशीं हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटालो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेक नाय मू. जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव आनी थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तोवर जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थना? पूण ते बोसड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताज्या उतराक खाल जातात. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, रुजायची फिरगज दर्याच्या तडीर आसा. आनी लारां म्हळ्यार कितें? आनी सांगात आस दोणी म्हळ्यार कितें? मासले दरचे पागी म्हळ्यार कितें? हजारांनी हजार दोणी हांगासर भोवारी डोक्यार आसात. आनी ह्या दिसांनी दर्यांत कठीण जोड वारें आसा. देखून आमकां 17 सांगल्या रेड अलर्ट थोडे दिसा पयलें आसलें, ताजे उपरांत ऑरेंज अलर्ट आनी ह्या दिसांनी आसा. आमी 17 सांबाळच्या खातीर आमकां ही सूचना आमकां मेळटात. आज वांजेल वाचतना खंडीत जावन आमकां हाजो उडास आयलोच. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावनान भयणीनो, आमकां वादळ म्हळ्यार कितें म्हणलें कळीत आसा. कित्याक जोड वारें येवन आमची रूख झाडां हुमटून पडचीं, या माडयो कुडके जावन पडच्यो, असलें जायते आमी आमच्या गांवांत मुख्य जावन पावसाच्या वेळार पळयता, हें समजता. पूण आज सुमयान सांगलें उतर आमी आयकतना थंयसर दर्यांत ह्या सरोवरांत दोणीर ते पयण करतना आनी तांकां थंयसर हें जोड वारें आयिल्ल्या वेळार कितें घडलें हें एक मुखारींग कितें तांकां जावचें आसा ताजो संकेत तांकां खंडीत जावन मेळ्ळास. कित्याक हें घडीत हेवटी न्ही, 2 पटी न्ही, 1000 फावटी
जेजून सगळ्या संवसाराक वसा आनी ही बरी खबर प्रगट करा म्हणटाना पेद्रोन, जाकोबान, जुआवन आनी हेर शिसांनी उपरांतल्या मिशनरींनी आमची पवित्र सभा एक ल्हान दर्यांत पॉयंट करचें आसलें, एक बोटी बरी या दोणी बरी आनी तांतू आमी पॉयंट करता. आनी हें पॉयंट आमचें येतना वारें वादळ आयिल्ल्या पर्यंत जायते वादळ पवित्र सभेंत समाजेंत आमकां तें तवळ तवळ पळोवंक मेळटा. आमचे थंय तो अनुभव जाला. देखून असलें आमच्या जिवितांत आसल्या वेळार आयचें वाचप आमकां कितें सांगता. ही दोन आमकां पवित्र सभेक सरी करता म्हणटा आमी. आनी ही पवित्र सभेक सरी करतना सुम्यान दोंगरा वयल्या प्रसंगांत मातेवाच्या 5व्या अध्यायान सांगलां जाल्यार लुकाच्या 5व्या अध्यायांत तो दोणीर बसून तडीर आसलेल्या त्या शिसांक ही बरी खबर तो प्रसंग तो दिता. अशें आसतना मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें ती एक दोन मात न्ही, दुसऱ्यो दोणी आसल्यो. तशें म्हळ्यार पवित्र सभा, कथोलीक पवित्र सभा मात न्ही, हेर पवित्र सभाय आसात, हेर क्रिस्तांव समुदाय आसात आनी आमच्या देशांत, आमच्या संवसारांत आमी जियेता. जायते बटी असल्या वादळाक आमी बली जाल्लीं आसा. आनी ह्या वेळार आमी देवाचेर विश्वास दवरून, जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरून जिवंक आमकां आपणें दिता. पूण असले कश्ट येतना आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें ते जोड वाळिल्ल्या वेळार जेजू सुकाणार थंयसर न्हीद काडटालो म्हणून. वैमोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जावंक पुरो जेजूक सगळो दीस आनी त्या दिसांनी जायते प्रसंग ताका करूंक आसले. हारी हारीनी लोक ताका आयकूंक येतालो. पिडेस्तांक ताणें गूण करूंक आसले. तो निजायकी मनशा रुपार आमी पळोवंक जाल्यार खंडी जावन तो थकल्लो आनी स्वाभावीक ताका न्हीद येवची. पूण आपोस्तलांनी चिंतल्या परी न्ही, पूण तो न्हिदल्यार ताका तांचे विशयांत हुस्को आसा म्हणलें ह्या गणितांत तो तांकां दाखयता. देखूनच सर्वेस्पर देव सदांच तो आमचे मदें आसा. आमी ताजे मदें आसना जावंक पुरो, आमकां ताजो उडास येना जावंक पुरो. आमची नांवां ताज्या तळवाचेर लिखल्यांत म्हणून पवित्र पुस्तकांत परमेसरांत आमी वाचता. आनी आमचें रूपणें ताज्या हातार कांत येयलां. आमी सदांच ताका हजर जावन आसा, एवर प्रेजेंट म्हणटा. असलें देवाचें देणें आमकां आसा, आमकां दिलां. देखून सर्वेस्पर देव न्हीद काडना. तो सदांच आमकां तो राखता आनी सांबाळटा म्हणलें आमी उडास दवरूंक जाय. तशेंच आमी असल्या संकश्टाक बली जाल्ल्या वेळार कितें करीत जाय ह्या सवालाक आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां जाप मेळटा. आनी ती जाप जोबाच्या जिवितांत परमेसरांत जेजू येवच्या 500 वर्सां पयलें हो जोब हो एक भारी एक संतोश भरीत संतुश्टी देवबिरांतेचो अपंत मनीस, प्रामाणीक मनीस, बायल भुरगीं ताका यथेश्ट मापान देवान आशिर्वाद दिल्ले, जायते आस्तबदी ताका आसले. पूण निमाणें कितें जालें म्हणल्यार आमी जाणाव. ताजेर आसलो हात काडूंक सांगलो देवाचो. हात काडिल्ल्या वेळार तो तुका शिरापता की नांगी म्हणलें. सवाल सैतानान विचारलेल्या वेळार कितें जालें? सगळें ताणें विबाडलें. ताजें आसलें आस्तबदीक सगळें नास जालें. भुरगीं बाळां सयती मरण पावलीं. आनी निमाणें ताज्या आंगाक कुडीक एका तराची कातीची पिडा विस्तारली. सगळ्या सकलतावन तकले पर्यंत रुवां बरी दिसताली. आनी असल्या स्थितीक पावल्ल्या वेळार देवाक तो शिरापता की बिलकुल शिरापना. ताका ते एक जण इश्ट येता ताका समजोणी दिवंक. आनी एकलो उपरांत चवथो एकलो येता. पूण आयलो जाल्यार
तांचे तावन ताका समाधान लाभोवंक ना. पूण ताका एक सवाल आसले, इतलें पुरो आसा, हें पुरा संवसारांत कशें आयलें, देव सुद्दां ताच्या मोतीन घालता. हो संवसार आनी उजवाड, सूर्यो, चंद्र, दर्यो हे सगळें कशें चलता. मनशाच्या समजणे वरवीं तें असाध्य म्हणलें ताका कळीत जायशें देव करता. आनी उपरांत देवूच ताका सांगता, संवसारी वस्तू तुका कळीत जायनात, तुज्या मोतींत आटापोवंक जायना जाल्यार सर्गीच्या संगती विशयांत, इनविजिबल थिंग्स, सर्गीच्या संगती विशयांत तूं समजतलो कसो. हाका हें स्पश्ट जाता, देवाचेर विश्वास दवरता. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव हरसिल्लें जावं. अशें मोगाच्या भावनान भयणीनो, ताज्या जिणेंत संकश्ट आयलें जाल्यार अखंड भवार्थान कश्टाच्या वेळार तो रावलो आनी देवाक विश्वासी जावन जियेलो. तशेंच आमी पळयता वांजेलांत सोमी ह्या आपोस्तलांक मेळटा, धैर्य दिता, त्राण दिता, गटाय दिता तांकां. खंयच्या रितीर असलें वादळ जिणेंत आसा जाल्यार हांव तुमच्या सांगाता आसा. ताणें दिल्लो तो बरोवसो हांव तुमकां बिलकुल सांडून वचना, तुमच्या सांगाता आसतलो सदां काळ. आनी कशें आसतलो, पवित्र आत्म्या हांव तुमच्या थंय हांव धाडटलो. तो तुमकां हांवें सांगलें तो विंसून तुमकां शिकयतलो. नवेंच शिकोवण न्ही, म्हज्या बापातावन हांवें कितें घेतलां तें तुमकां तो शिकयतलो. अशें विविध रितींनी जेजून तांकां समजयिल्लें. आनी आतां ह्या दोणीर आसतना जेजू तांकां तुमचो उणो भावार्थ, कित्याक हो उणो भावार्थ, दर्याक ताणें चुप राव, थंड जा, दर्याक, वादळाक न्ही, दर्याक ताणें म्हणचें जाल्यार ह्या आपोस्तलांक अजाप जालें. हो कोण जायत, तेंचो निमाणें सवाल तांचे थंय उठले. ते एका रितीन भियेले, हो कोण जायत, वारें आनी उदकाक लेगून ताज्या उतराक खाल जातात म्हणून. देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज आमच्या जिवितांत आमकां क्रिस्तवांक आमचे थंय थोडी फाटी कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमचे कंप्लेंट्स आसतात खंडीत. देवाचें योजन, देवाचें निर्मणे कितें म्हणून आमी जाणा जावंक भोव कश्ट भरतात. देखूनच कश्टा वेळार आमी दुर्सत हांव देवाक. पूण मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, हे कश्ट सगळे आमी स्विकार करूंक आज सोमी आमकां आपोवणें दिता. देखून आयच्या दिसा आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेसंबारां, आमच्याच जिणे वयर आयलेले कश्ट आनी वरां, ही वादळां खंडीत जावन देव निवारतलो म्हणलो बरोवसो आमकां आसा. सगळ्या संवसाराक फाटल्या 1.5 वर्सां तावन कोवीड पिडा आयिल्ल्या वरवीं कितले आमी कश्टल्याव, कितलो संवसार अडचणे पडलो, हे सगळे आमी जाणा आसा. तरी बरोवसो सांडूंक ना. राजकीय फुडारी जावं दी, खंयचेय देश जाल्यार कोणीय आमचे मुखलें कितें जायत म्हणून निराश जावन कंदीन करगोवंक नात. हाका एक भितरल्यान एक कारण आसा. तीच सकत, ती सकत एकलो एका धर्मा प्रमाणे चिंता जावंक पुरो. आमकां आसा ती सकत, देव आमच्या थंय आसा, देव आमच्या मदें आसा. तो आमकां बिलकुल सोडून घालिना. कसलें वादळ आयलें, जेजून त्या वादळाक थंड केलें. कसलीय पिडा आयिल्ली, धाकटेरांक जायना तसली, जेजून गूण केलें. आनी ताजे की वर्ते रितीर दुबळे जायतो लोक हरिहरीन ताका पळोवंक आयिल्ल्या वेळार थंयसर ताणें उंड्या बसल्याचें अजाप केलें. आनी 12 दालीं सडीत थंय उरलीं म्हणटा पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. लग्ना मटवांत वायन उणो पडलो, बाणांनी उदक भरलें आनी आपट्टू वायन ददोशी. जेजू आमच्या सांगाता आसतना आमी ददोशी जातले हांव, आनी जेजू आमकां ददोशी करतलो. आमच्या कश्टा वेळार कोणी आमकां कुमो करीत जाल्यार आमी खंडीत जावन समाधानी जाता. आमकां समाधान मेळटा, आमी ददोशी जाता. पूण आमकां जर समाधान तांचे तावन मेळना जाल्यार स्वार्थाक लागून
आमकां आमचे लागीं सरतात जाल्यार ह्या संदर्भांनी त्या दळा ते दोशी करनात, आमकां दोशी दितात. आमकां दोशी करनात असले संगत आमकां दोशी दितात. देखून जेजू आज आमकां एवढा सांगण येता, आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार हेरांनी आमकां दोशी करीत जाय, देवानी दोशी करीत जाय. तर आमच्याय जिवितांत हेरांक आमी दोशी दिवचे न्हय, आमी दोशी करीत जाय. एकामेका आदारसून सुदारसून जियेत जाय म्हणून आमकां आज प्रत्येक तरान आपोवणें दिता. देखून देव आमचो मोग सदांच देवाक आमी आरावण धरलेल्या वेळार देवाचो तो मोगूच आमकां पुरो. अशें आसतना सान फ्रांसीस दे सेल्स ताच्या जिवितांत एक घडीत जाल्लें तो सांगता. एकली चली कोळशांत बांयतलें उदक उडले उपरांत कोळसो ताणें माथ्यार दवरच्या पयलें एक रुखाचो कुडको तातूंत घालतालें. 2-3 फावटी पळयलें ताणें अशेंच. देखून त्या चेडवा कडेन विचारलें, हें कितें करताय बा तूं म्हणून. कोळशांत आसलें उदक हो रुखाचो कुडको घाल्ल्या वरवीं हलकन ना, ह्या उदक भायर पडना. त्या वेळार हो उपरांत सांगता ह्या जाकांक, तशेंच वेन युअर हार्ट इज डिजर्टेड, agitated, put the cross into its center to keep it steady. जेजूची क्रुसिफिक्स इमाज केंद्र जावन आमच्या जिवितांत ह्या संदर्भार घाल्ल्या वेळार ते जाल्यार म्हणटा, in every time of storm, stress, the presence of Jesus and the love which flows from the cross bring peace, serenity and calm. आमच्या जिवितांत खंडीत जावन असल्या संदर्भार कश्टान वा पिडेशिडेंत आमकां देव समाधान संतोष आमकां शांत दितलो. तशेंच जॉन न्यूटन हो एक गुलाम असो धंदो करनासलो. एका राती दर्यांत पॉयंट करतना हांच्या सांगाता गुलामा सांगाता वादळ आयलें आनी 2 ओमते उदारे जावचार आसली, सगळे मोरच्या परिस्थितीर आसले. आनी ह्या संदर्भार जॉन न्यूटन हो बोबाडता देवाक, देवा म्हाका बचाव कर. जर तुवें म्हाका बचाव केलें जाल्यार म्हजें बिझनेस तें गुलामाचो धंदो करचो हांव सोडटलो आनी तुजी सेवा करतलो सासणाक म्हणटा. निजायकी वादळ रावलें. जॉन ताजे गुलामाची ट्रेड ताणें रावयली आनी निमाणें पवित्र पुस्तक ताणें प्रसार करच्याक, जेजूची बरी खबर प्रगट करच्याक तो जेजूचो शिस जालो म्हणटा. आनी ह्या वेळार ताणें एक बारीक अपुरबायेचें पोद बरयल्लें आनी तुमी सगळ्यांनी आयकलां जावंक पुरो. आनी आतां आनीक कितल्या मिलियन लोकांनी तें आयकलां. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. क्रिस्त ते मोगाच्या भावनांनी बेणीनो, आमच्या जिणेंत निसाच्या कोपांत वादळ म्हणजे आमच्या कुटुंबांत वादळ उठलां जाल्यार, आमच्या थंयच वादळ उठलां जाल्यार, आमच्या सेस्तामार आमच्या जिणेंत उठलां जाल्यार खंडीत जावन सुमेचेर बरोवसो आमी दवरया. सुमी आमच्या मतींत घालतलो, आमी कसलो सॅक्रिफायस करीत जाय, कसलो त्याग करीत जाय आनी हाजे तावन आमी देवाची कृपा जोडीत जाय म्हणून ही चिंतना मतींत दवरून हें पवित्र बलिदान आमी भेटोवया. आमचो बावर्त आमी उसारया. सतमंता देवाक सर्वधरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यान घेतले संभवलो ओंकार मरितांत जल्मलो पोंस पिलाताक ताणें सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्वपत्र देवा बसला थंय दांजवेन मेल्यांची जमनी करून घेतलो
सद्मंता पवित्र आत्म्याक कथोलिक सभेक भक्तांचो एककार पातकाचे मुक्तणे कुडीचे जीवनपण सासनाचे जिवीत आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमची मागणी सर्वेस्पर देवा समोर आमी दवरया. बापा, पवित्र सभा सोलोनवरच्या मुखेल्यांनी तुझ्या पुता क्रिस्ताच्या मोगान पेटोवन पवित्र स्नाना मुखांत तांकां लाभिल्ले याजाकी रायाळ आनी प्रवादपणाचे मिसांव फळादीकपणी करूंक तांकां आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांच्या हाती आशिल्लो अधिकार सर लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक तशेंच भेदभाव करिनासतना समान रितीन आडालतें चलोवंक गरजाचो उजवाड तांचे मतीक फांकय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. पिडेंत आनी उत्तरप्रायेन कश्टतल्या सर्वांक तुजी काकूळ दाखय. तांची पिडा आनी कस सोसूंक बोळ दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सोमेस्त बापायांनी कुटुंबाचे वडील जावन आपले पत्नीक सांगाती जावन भुरग्यांक आदर्श व्यक्ती जावन तशेंच समाजेंत एकामेकाक कुमो करून जबाबदारेचें जिवीत जिवन कुटुंबान संतोष समाधान आनी मोगृता करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या सर युवाजनांनी उर्बेस जावन वावून तुज्या पुता क्रिस्ताच्या शेगुणांनी भावार्थान वाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेसाबवरी हजर जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी जिवितांत एकामेकाक सांगात आनी आदार दिवन एका काळजाची आनी एका मनाची जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. कोवीड पिडे वरवीं जायतीं आमच्या कुटुंबाची आमचे सेस्तंबरा वैज याजक बेस्प मरण पावल्यात. तांकां सर्वांक सर्गींचें सूख सर्वेस्पर देव लाभून दी म्हणटना ह्या पिडेंत वळवळटल्यांक बरी भलायकी दिवच्या खातीर आमी मागया. हाजे वरवीं जायतो लोक निराश्रीत जाला, कश्टांनी आसात. आसले नातले सांगता वांडून घेवचे भाग आमकां फावो करून दी म्हणून सुमया लागीं मागया. आमच्या आवय बापायनी वरती जबाबदारी घेवन जायते कश्ट मिनत घेवन आमकां ल्हान व्हड करून बऱ्या फुडारा पावयलां. तांच्या उतरप्रायेंत तांकां आमचे तावन सर बरेंपण मेळाशें समाधान मेळाशें तांकां मोगान सांबाळूंक बरें मन दी देवा म्हूण मागया. भोव काकुळदारांनी मोगाळ देवा, ही थोडी प्रार्थना तुजे मुखार आमी दवरली. आमच्या सर्व गरजा कांतांत आमकां तूं पाव, हें आमी मागता तुज्या आस्त्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाकासुरो अर्पिता ये बापा उड्या वायना संगी बापा समर्पिता आमकांच तुका ये बापा काणीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकार कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पळय सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकडणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशें तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोदरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूं पावो हो काय दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा सुमेस्तां जिवी सासनाचे आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit albaraso सर्वेस्पोतो सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेच वरवीं जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करा भवर्त सुगुट परगटुया जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळे बापाक आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता औंकवार मुरी देवाचे माये सांगाती भगेव झुजती जोपती भगेवन धर्मदूता आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सोरपात कांदलें सुटय आनी सर्वांकांतांतलीं वाटाय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे तेराच वर्स चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. माय मोगसो एकवट असो गुर्त जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. साकोन घेयात आनी पळयात, सोमी जेजू कितलो मोवाळ गोड. ताका घेवन दोशी जातात ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली. क्रिस्ताची जिवितां सांबाळून. म्हाका भाऊ बेडीनो लॉकडावन आसल्या वरवीं सक्रीय तरान विसांत वांटेली जावंक गरजेचें साध्य जावंक ना तरी
आत्मीक रितीन जेजू आमच्या काळजांत आयला म्हणल्यार आमकां बगून दी. तें मागणें करतना आपणाचें मागणें जावन तुमी म्हणा. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव सत म्हणटां. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू परस चड हांव तुजो मोग करतां. तुजे महिमेवरीत कूड सेवन आनी तुजें अमोलेक रगत पियेवन आत्म्यांत दोदोश जावंक हांव आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत सेवन तुजे लागीं एकवटोवंक म्हाका साध्य जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दोदोशी कर. जेजू, ह्या घडये भावार्थाच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हूण हांव तिर पातयेतां. जेजू, हांवें केदींच तुजे तावन पयस सरूंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. काळजांताच्या स्वादीक जेजू, तुका हांव वंदिता. भक्तीपोणी तुका जेजू हसून अर्घा दिता. स्वामी देव म्हजो, सोडवोंदार म्हजो, आयलाय मोजे घरी जावन सैरो. पातके हांव तरी इश्ण जालो, तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो. काळजांताच्या स्वादीक जेजू, तुका हांव वंदिता. भक्तीपोणी तुका जेजू हसून अर्घा दिता. काळजांताच्या स्वादीक जेजू, तुका हांव वंदिता. भक्तीपोणी तुका जेजू हसून अर्घा दिता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरोव. ह्या बरे सदां तुका मोगान एकवटून सासणां बाळटा तसलो फळ आमी काडू. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. देवाची विसणार आशिर्वाद जोडच्या गतकली बगयात. सर बुजोवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपल्या सवस्थकायेन तुमचें जिवीत बरो. आमेन. सर्व आखातांतली तो तुमकां वाटाव आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान थीर करूं. आमेन. भवर्तान बरोशान आनी मोगान तो तुमकां भरोव आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बऱ्या करण्यानी फळादीक करून सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावो. आमेन. आनी सर पोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वोट उपकार. सोम्या तुझो संदेश घेऊन कालतेपणी आम्ही चलता मुखार. तुझे सोम्या
सदा पातेर जिविताची वाटे पुढे सदा तुझी कृत्या मी आणून हसून किती गायता गीता संगीतात मी ओळविण्यान सर्वेस पोरा तुका वाकणता तुझी कृत्या मी आणून हसून किती गायता गीता संगीता मी ओळविण्यान सर्वेस पोरा तुका वाकणता मुगाट पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दीव आमकां प्रसार सैबिनी हांव बसो विनंती कर भगवान कसाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.